मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. 11 जावपा येयली. जस्ट मशीन मारताले. एका मशीन मारतना न्ही एका चेअरार घालून दवरता, नाल्यार एक जाग्यार बसना. शिव न्हिदलेलो, आत्तां उठला तो शिव. 11 जाली. हांवें न्हीद म्हटलें, काल आज लेट येयलो तो. न्हीद म्हटलें आतां हो आतां भितर वयता आनी हांव सामान सगळें हात लायता आनी हांसता आनी हे करता. यो सोड ताका आतां तेल लायता तशें ना. हे पळयात आतां हांगा येता. आतां पयलीं हांगा ताका जायनालें येवपाक. पळय आतां येता आनी फॅना कडेन येता. फॅन बी आंगार पडल्या भंय. तुजी कंप्लेंट सांगता आं. आतां व्हडलो जाल तूं. इशूकाक आतां 9 मंथ न्हू ना. कितें सांगू तुमकां, म्हाका न्ही बरें दिसना. इशू व्हडलो आतां. म्हाका इशू धाकटो आसूंक जाय. बरी दिसता आतां घेवन भोंव, तेज्या वांगडा खेळ. पण कितें सांगू तुमकां, दीस अशें रोखडे वयता. तो पळयात 9 मंथ जालें ताका आतां. आनी कितली सुरला 1 year जावपाक. बेगीन व्हडलो जाल तूं. अशें सर आतांच म्हज्या पोटान आसलेलो, आतांच तो जाला. कितें सांगू तुमकां, दीस अशें वयता. म्हाका म्हणजे एक वटेन बरें दिसता म्हाका. तो आतां इतलो व्हडलो आतां. धाकटो आसतनाच बरें भुरगे. मागीर व्हडलो जालें कितें जालें मागीर कोण नाका तांकां. आं यो यो तेल पुसता यो यो यो. सो इशूकाक न्ही 9 month कंप्लीट जाल्लो आसा. आयज बारीकशें सेलेब्रेशन आसतलें आनी आयजूच हांव फोटोशूट करतलें. की ऑलरेडी खूब लेट जाल्लो आसा ताका लागून. सो आयज करूंक जाय म्हाका सगळें फोटोशूट आनी बारीकशें कितें करतलें हांव. डेजर्ट अशें केक अशें न्हू, एक डेजर्ट अशें केक कट करपाक जालो व्हडलो. पळय कसो करता पळय. थंय वचून बसता. सो पळयात बसता हांगा वचून. फक्त आपल्याक सोड म्हणटा, घेवन बसनाका म्हणटा. फक्त आपल्याक सोड म्हणटा. आपूण बरो खेळटलो. पण पळोवचें पडटा हय का न्ही. सोडल्यार न्ही एक अशें आसूंक जाय, एक रूम आसूंक जाय आनी त्या रुमान कांय सामान आसूंक जायना. त्या रुमान ताका सोडूंक जाय. तो बरो खेळटा तो. ओके. सो जाल्यार मशीन मारलें म्हणटा ताका तेल पुसता. खूब कामां आसता घरची. झाडू मारलें आतां पुसूंक जाय. सगळें सेट करूंक जाय. जायना कपडे सगळे हांवें फोल्ड करून दवरला. कितें करपाचें, जायना कामां सोंपना. कपडे फोल्ड करून दवरला हांवें. ते आतां जाग्यार दवरूंक जाय. असलीं कामां. जस्ट झाडांक उदक घातलें आयज. आतां आमी 2 दीस सोडून घालता. डेली घालना. 2 दीस सोडून 2 दीस घालता ताका लागून. सो आयज घातलें उदक आनी आईन हांगा दवरला मिरसांगो. हांगा अशें बरें वत पडटा. हें पळयात हांगासर बरेंशें वत पडटा. वयतलें मागीर 12 सुमार वत वयता. बरें कुरकुरीत जालां सारकें. आजून शिव आतां लायटींग काडूंक ना. केन्ना काडटलो देवाक खबर. सांगलां पावसा पयलीं काड लायटींग. ओके चला ताका न्हांवपाक घालता. मागीर आयज जेवणाक कितें करूंक जाय तें टेंशन. काल सगळें हाडलां भाजी बिजी. कितें करपाचें जाल्यार टेंशन आसा. पळयता कितें करपाचें. ओके. सो मातशें बेड बीन सेट. जस्ट शिव आत्तां उठलो ताका लागून. सो काल 3 येयलो तो घरा कडेन. काम आसलेलें. काल 3 येयलो. हांवें म्हटलें न्हीद म्हटलें मातशें. सो आतां कांय काम ना न्ही. मातशें न्हीद म्हटलें. न्हीद म्हटल्यार खंय फोनाचेर फोन येता. आतां न्हिदलोलो तो. फोन येयलो म्हणून उठलो. चल तूं ब्रश कर, तूं च्या येता. आयज हें केल्लें चिरमुरेचें उसळ. चिरमुरे बेश्टे फोण्ण मारलेले. ओके. सो चला हें सगळें घरची अशें उरलां काम करून घेता. हांव एक शावर बीन घेवन येता. डायरेक्ट तुमकां मागीर मेळटा. ओके चला. सो आयज न्ही बेगिना जेवण केलां. दाळ केला आनी शिव आयज येतलो बेगिना जेवपाक. ताका काम आसा 3 ताका वचूंक जाय. सो दाळ केला बेगिना सगळें सिंपलशें दाळ केला. आनी ब्रिंजल हाडलेलें काल हांवें ताका मसाला लावन दवरला हांवें. तें करतलें मागीर फ्राय. इतलेंच आयज जेवण जायना. भाजयो बीन खूब आहा. मशरूम बिशरूम सगळें आसा. सो आतां करपाक टायम ना. सो आसूं म्हटलें तें पळय आमी रातचें. इशूकाक हांवें आयज रायस आनी मूंग दाल भिजत दवरला. आनी आयज तें घालतलें हांव ग्रीन पीस आनी ब्रोकोली घालतलें. ओके. सो मातशें सोक करपाक दवरला. ओके. सो जशें तुमकां सांगलां हांवें इशूकाक आयज 9 म्हणजे आयज न्ही जालें ऑलरेडी ताका 9 month कंप्लीट जावन. सो म्हणजे न्ही तेच दिसाक म्हाजे व्लॉग जायना करपाक. कितें बिजी उरता मागीर. सो म्हटलें आयज करता हांव. 9 month इशूकाक कंप्लीट जाल्लो आसा. सो आयज न्ही हांव एक लेमन पाय करता हांव. ओके. खूब इजी आहा तें करपाक. तें करया म्हटलें आयज तें करता. सो टायम जालो 1 जालें हांगासर. सो फटाफट न्ही हांव तें सगळें सामान बीन काडून दवरता की लागता तें लेमन पायाक. तें आयज तुमकां हांव शेअर करता. ओके चला. सो आतां न्ही लेमन पाय करपाक न्ही हें पळय हांवें न्ही घेतला मॅरीगोल्ड बिस्कीट. ओके. सो मॅरीगोल्ड बिस्कीट घेतला. सो हें सगळें घालचें ना. हाफ घालतलें आनी आमकां मिक्सी जारान घालून हें फायन पावडर करून घेवंक जाय.
सो हें पळय सगळें घालूंक ना हांवें जस्ट इतलें दवरला. आतां हें न्ही हांव फायन पावडर करून घेता. सो हें बिस्कीट पावडर न्ही एक बावलान हांव ट्रान्सफर करून घेता. सो हांगासर न्ही हांवें घेतला बटर एक 1/4 कप आसा हें. ओके बटर न्ही हांवें बरें मेल्ट करून घेतला. सो आतां बटर घालता हितून आनी बटर घालून न्ही बरें आमकां न्ही हें मिक्स करून घेवंक जाय आनी हातीनूच हें मिक्स करूंक जाय. सो बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो हें पळयात अशें बरें हें जावंक बायंडींग जावंक जाय. ओके सो बरें हें मिक्स जाल्लें आसा. सो आतां हितूनच घालता एक 2-3 न्ही व्हडलो चमचो हांव घालता कंडेन्स मिल्क घालता. बस पुरो इतलेंच. सो बरें हें आमकां आतां मिक्स करून घेवंक जाय. सो आतां हातीन करता. हाता शिवाय आनी कांयच कामां जायना हाय का न्ही. सो हातीन सामकें बरें आतां मिक्स बरें ताका मिक्स करून घेयात अशें. सो इशिका पेक्षा न्ही रितीक खूब हॅप्पी जातलो ताकाय खूब लायक. ओके पळय अशें बरें मिक्स जाल्लें आसा. सो आतां न्ही हांवें घेतला कंटेनर आनी ताका न्ही बटर पेपर लायला. कित्याक खबर आहा तें मागीर न्ही अशें काडूंक मेळटलें म्हाका इजिली भायर कळ्ळें न्ही. सो हें आतां घालता. ओके घालून न्ही ताका बरें अशें हातीन न्ही प्रेस करात. बरें ताका हातीन अशें प्रेस करून घ्या. सो हांव आनी थोडें पावडर आसा तें हांव दुसऱ्या कंटेनरान करतलें. सो बरें ताका अशें प्रेस करून घ्या. सो तुमी जाय तसो चमचो घेवपाचो आनी कॉर्नर आहा पळय ताका बरें अशें प्रेस करात. सो हें जाल्लें आसा. सो इतलेंच हांवें करून दवरला. फुडलो प्रोसेस करता मागीर टायम जालो कापां फ्राय करतालें आनी इशुकाच्या हांगा खिचडी रेडी आसा. सो म्हटलें मागीर सुशेगाद करया की इशू जेवपा येयला न्ही ताका लागून. सो जेवून मागीर हांव तें फुडलो प्रोसेस करता. रोखडें इजी आसा तें ताजें कांय ना. हांवें बावल घेतला आतां तातूंत घालता हांव फ्रेश क्रीम घालता. सो हें न्ही हांव सगळें घालता. सो आतां घालता हांव कंडेन्स मिल्क. सो हें आसा 190 ग्रामां. ओदोळ हांवें थोडेशें तितून घातलेलें पावडर केलें ताका. आतां हें सगळें हांव घालता हितून म्हणजे ताका मातशें बरें स्वीटनेस येतलें. सो सगळें घालता हांव. सो आतां न्ही हें बरें आमकां मिक्स करून घेवंक जाय आनी स्वीट न्ही जितलें तुमकां चड कमी जाय न्ही त्या प्रमाणे तुमी एड करात. सो बरें हेका न्ही एक 3 to 4 मिनिट्स आमकां हें बरें हें मिक्स करून घेवंक जाय. सो हें पळय हेका हें बरें मिक्स केलां. सो आतां न्ही आमकां लिंबूचो रोस घालूंक जाय. सो हें पळयात हाफ लिंबूचो रोस हांव पिळोवन घेता. चड घालना हांव जस्ट धाकटुसो घेतला हांवें. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो आमचें हें क्रीम आनी कंडेन्स मिल्क न्ही हेका हांवें बरें मिक्स करून घेतला. सो आतां आमी हेजें बॅटर आहा न्ही हितून घालूंक जाय. सो हितून घालता. सो हांगासर पळयात हांवें न्ही हितून घातलें थोडें उरलेलें हितून घातलां हांवें. सो आतां हेजे वयर घालता हांव पावडर बिस्कीट पावडर ओदोळ केल्लेलें आमी तेजे वयर घालपाचें. सो हांगासर पळयात हांवें सगळें पावडर घातलेलें आसा. आतां तेजे वयर घालता हांव लेमन जेस्ट म्हणटा हेका फाटलें जस्ट ग्रेट करून घालता. सो हें घालप ऑप्शनल आसा तुमकां जाय तुमी घालूं शकता. अशें बारीक बारीक तेजें पडटलें. लेमन पाय रेडी पण खावपाक रेडी ना हें. सो हेका न्ही आतां आमकां डीप फ्रिजीन दवरूंक जाय एक 4 to 5 hours. तें बरें सेट जातलें. ओके 4 to 5 hours आमी ताका डीप फ्रिजीन दवरतले. ह्या दरात फ्रिजरान दवरप आं डीप फ्रिजीन. सो हेका न्ही हांव प्लेट धापता आनी हेका फ्रिजीन दवरता. सो इवनिंग टायम चाय पिता.
फॅन फास्ट कर ताका गरमी येता. तर तुम्ही म्हणटली हांव इवनींग चाय का पिना. सो आयज पिवंक बसला कित्याक खूब दिसांनी शिवातान काल बरेंशें खारी बी हाडला आनी म्हाका खारी आनी च्या खूब आवडटा. खारी हाडला मागीर कुकीज हाडला, टोस्ट हाडला. टोस्ट इतलें म्हाका लायक ना, खारी आनी च्या म्हाका खूब लायक. तो म्हटलं आयज चाय करून पिवया. आनी खारी सामकें फ्रेश आहा. हांगचें हाडलें तेणें पेस्ट्री पॅलेस केक शॉपासून हाडलेलें. खारी सामकें सॉफ्ट आहा. सो म्हटलें खावया म्हटलें. आई खाता लग्नाचे लाडू, च्या आणि लग्नाचे लाडू. पयर लग्नाक गेल्ले न्ही आमी शुभमच्या लग्नाचे लाडू म्हाका खूब लायक. आता न्ही च्या म्हणा लग्नाचे लाडू स्वीट खावपाचे. आई घेवन बसला आनी हो खाता. कितें खाता रे तूं? क्रीम बिस्कीट. आनी इशुकाक न्ही जस्ट आत्तां हांवें ताका भरयलें, ताका थंय बसयला हांवें. सो आतां म्हाका हेअर वॉश येवंक जाय. जालें कितें शिवातान सडन प्लॅन केलें फाल्यां खंय तरी वचपाचें. सो फाल्यां खंय वचपाचें? आउट ऑफ स्टेशन. फाल्यां खंय वचपाचें तुमकां फाल्यां सांगतलें हांव. सडनली प्लॅन केला. आतां बॅग पॅक करूंक जाय. म्हाका बॅग पॅक करूं म्हटल्यार न्ही वार येता आनी एंड टायम बॅग पॅक करप म्हटल्यार न्ही कितें ना कितें विसरता मागीर. सो 1-2 दिसां खातीर. सो आतां पळोवया शिव केन्ना येता तो इव्हेंटाक गेला. सो पयलीं हेजें मातशें तें कट करतले. हांवें केला लेमन पाय केक केला तें कट करतलें आनी सिंपलशें हांव हें करतलें फोटोशूट. काय व्हडलेशें करचें ना कित्याक तो एक जाग्यार बसता थंय काडून उडयता. सो अशें भाजी दवरतलें ताका मदीं बसयतलें. तो आयज आयुश्काक करता भाजीवालो, वेजिटेबल सेलर. जस्ट ताका मदीं बसयता, सायडीन भाजी दवरता आनी करता इतलेंच. आनी काय पाशियेंस ना करपाक कित्याक तो सगळें काडून उडयता ताका लागून. तो हांव एक हेअर वॉश करतलें आयज. हें सगळें ऑयली जाला मागीर सगळें बेगीन करूंक घेता कित्याक खबर म्हणजे टायम रोखडो धांवता मागीर तो मागीर न्हिदतलो बीन ताका लागून. सो हांव हेअर वॉश करून येता आनी समतेंच तें कट करता. मागीर ताका तेजें फोटोशूट करता. ओके. सो चाय पिता आमी. मागीर मेळटा तुमकां. एका चुडवाच्या फाटल्यान जालो पिसो. उलयता मोग जालो कसो. आपूण अखबार म्हणून दिलो लवर वाचो. पडटलो रे सुकोनी मिशी काडटा मिशी पुरुष नाच. हय जाता म्हणजे असं फॅन लाय फास्ट खायला एक मिशी काढून दिना. अबरात मिशी वाला येलो सगळे कपडे लागले माझ्या. दे धर हात धुवून येता. सो आम्ही अजून कटिंग बिटिंग केक काय करूंक ना. सो पयलीं म्हटल्यार फोटोशूट करया आनी कशें करून मिशी काडले आनी दाखयता तुमकां आमचो फायनल सेटअप. की आतां न्ही फोटोशूट करपाक खूब डिफिकल्ट. अरे कॅरेट दी ताका खातीर कॅरेट दी कित्याक कितें जाय आतां खावपाक. सो हें पळयात अशें आसा आमचो सेटअप. हें पळयात भाजी हाडलेलें काल दवरला. हें पळयात हें सगळें भाजी सगळें दवरला हांगासर आनी आमचो भाजीवालो रेडी जाला. मिशी शी देवा वायप दी. हय रे तू आयज भाजीवालो आला. फायनली काडटा आमी. हें पळयात Isweek darling. Isweek. Hi darling. Isweek. सो फायनली भायर रील काडलो. तुवें काडले फोटो. शूट टायमार पावलो. तेजी मिशी सामकी ओडून मिशी गेले तेजे मिशी पळय ते बनियान केन्ना व्हडले खबर आतां जालें तें बनियान सारको आज भाजीवालो दिसता मरे तूं. आलू ले लो कांदा ले लो. आज कांदा बिका है 2 रुपये का. किती कांदा 2 रुपये का? खंयचे म्हणणार येईल तो कांदा 2 रुपये का झाले जे कांदा 2 रुपये. कांदा 2 रुपये म्हटलं देवलतो ताका बसय. आयज मातसो कॅरेट दिले म्हणून मातसो बसलो तो. Isweek darling. ऋत्विक सगळे काढ आणि वयर दवर. सो मातशें ताका वयर बसय. म्हाका न्ही ते मशरूम फाल्यां उरना न्ही ते मशरूम आनी ब्रोकली न्ही म्हाका आतां बेश्टें कितें भाजी करूंक जाय नाल्यार पिड्ड्यार जातलें. सो म्हटलें पयलीं फोटोशूट करया म्हटलें. ऋत्विक सगळें क्लीन करते. चल हांवें न्ही फ्रिजांतल्यान काडलें. सो म्हटलें आतां कट करया कित्याक ताका न्ही दिला सो ताका लागून. सो पळोवया कशें कितें जाता तें.
झाडा न्ही ते ताका लागून ओके. कशें जालां काय खबर ना. आईस्क्रीम केक. लेमन पाय केक. लेमन पाय केक. येस. एक फोटो काढ पहिली थंबनेल. एक फोटो काढ. सो तुम्ही पळोवंक शकता फायनली न्ही बेस्ट जाल्लें आसा. सो म्हटलें चल करया कित्याक बरें ते मागीर ते मेल्ट न्ही क्रीम ताका लागून. सो बेस्ट जाला. सो करया गे अशें कट करया खावया. ताका न्हीद येयला ताका कट करता न्हीद. हांव बसय. ओके येस. इश्वीक तू यो रे. ते काढ ते तोंडातलं काढ इश्वीक. भाजीवाला काढ ते. इश्वीक भाजीवाला घे. आई यो गे दवर बेश्टे आमी हात धरया. कितें चाकू जाय ताका कित्याक तें मातशें हार्ड आहा तें डीप फ्रिजीन दवरलें न्ही. ताका स्ट्रेट बसय तो पडलो पळय तो भाजीवालो. भाजी बी कर कितले भाजी खपले आई. 5 रुपया खंय दवर रे. शिनत घे. असं काय ना असं गरम म्हणलं इश्वीक. Happy 9 Monday to you. Happy 9 month Ishwik to you. Happy 9 month Ishwik to you. Ishwik. Happy 9 month. खा तोंडान घाल. तू कत केला खा. झाले. व्हेरी गुड. काढते. पुरो काढते पुरो काढ. एक काम करून गेला 10 काम लागता आमगे. दवर म्हणत कट करून खावया. हांगा भाजी पडला आमचे. राव रे. सो लास्ट एक कट करता. येस एपळ्याक दिसतो दाखयता राव एपळ्याक. ट्राय करात. सामके बेस्ट जाला एपळ्याक. ट्राय करात. घे ते खाऊन सांग तुमकां कशें जालें तें. घे शिना. आई खाऊन घे. लेमन पाय म्हटलं लेमन असंकूच जाय भितर ती फायदो बरें आशिना. बरें आहा न्ही. सो हें पळय बेस्ट. लेमनचा फ्लेवर म्हणटा मदीं बेस्ट आहा. बरें जालां. खूब इझी आहा. तुमी ट्राय करात. एक वद्दोच्या म्हणटा खा गे ही लागली भाजी हें करपाक. पयलीं खाऊन घे मागीर करया. एक काम व्हडलें काम जालें. इतलें इझी ना फोटोशूट करप भुरग्यांक घेवन. इतलें इझी ना. पयलीं कितें जातालें 1-2 मंथ आसतना बरो न्हिदतालो आनी कितें तुमी विडियो काडा बरो बसतालो. आतां कितें आहा तो बस म्हणजे उलटा न्ही हांगा थंय. ताका लागून आतां नेक्स्ट मंथ कितें करूं जाय म्हाका आतां चिंतचें पडटा फोटोशूट. पण दिसता हांवें खूब सिंपल दवरला. इतलें इझी ना हें करपाक ताका लागून. बरें आहा ऋत्वी. बरें न्ही लेमन घातला लेमन. ट्राय करा तुमी खूब बरें जाला. ओके सो आतां अशें बॅग पॅकींग बीन करता मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला. ते मशरूम म्हाका हें करूंक जाय. ते मागीर पिड्ड्या येतले फाल्यां. येता राव. सो हांवें केलां आतां मशरूम आनी ब्रोकली बटर गार्लीक ऑलमोस्ट जालें म्हाजें. मशरूम आनी ब्रोकली पिड्ड्या येतले न्ही सो ताका लागून केलें आई. जाल्यार आमचे वचपाचें कांय प्लॅन नासलेलें फाल्यां. सो ते भाजी पिड्ड्या येतले न्ही मशरूम तरी पिड्ड्या जातले 2-3 दिसान आफ्टर 3 days येतली आमी. सो म्हटलें बेगिना ते बटर गार्लीक सोटे करया म्हटलें. आनी म्हाका आतां खूब लायक रातची हांव शिकेना न्ही सो हें बरें पडटा. इल्लें खालें न्ही पोट स्टफ जाता. सो हें जालें. शिणाचे आपले सगळे कपडे बीन आयन मारून दवरले. म्हाजें उरला. तर इश्वी जस्ट आतां उठला. ताका आतां हांव खिचडी खावयता. सकाळीं केल्ले खिचडी मातशी गरम करता. सो म्हाजें उरला कपडे सगळे काडून दवरपाक. आई गेला आपले बॅग पॅक करपाक म्हणजे कपडे काडपाक. आई पळय तें जालें शिवाचे हांगा सगळे रेडी कपडे बीन सगळे जाणें आयन मारले तेंचे ते रितुकाचे इशुकाचे तर हांवें करूंक जाय. इशुकाचे हांव डिफरंट कॅरी करता. मी सेपरेट कॅरी करतले. तो 2 बॅग कित्याक काडला. खंयचे बॅग व्हरता तू शिनात. हें बॅग की सगळ्यांचे कपडे आमी एकूच बॅग करतले आनी इशुकाचे मात डिफरंट करतले हांव. सो आयतार तुजे घाल गे. काडून दवर तुमी घालता. ओके सो जेवूंक घेता हांव मागीर हांव मागीर करता. एन टायमान पॅकिंग करायला जाता म्हाका गडबड जाता. कितें उरला कितें ना.
ओके सो जालें इतलेंच आयचे ब्लॉग हांगाच हांव एंड करता ओके सो आयचो व्हिडिओ कशे आसतले कमेंट करात व्हिडिओ आवडलो लाईक करात शेअर करात आणि चॅनलाक सबस्क्राईब करात ओके सो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओन टील देन बाय टेक केअर